तर आजचे व्हिडिओन आम्ही करूया पोळी पाव कसे करता ते पळोवया. साखर घालनासतना करता हांव. फास्ट ॲक्टिव्ह ड्राय ईस्ट 4 ग्राम. ऊन उदक घालया आणि 10 मिनटां दवरया. चड वेळ दवरनाकात. इश्ट पिठा घातले. पीठ हा 450 ग्राम म्हणजे 4 कप. आणि गाळून घेवचे पडटले आमकां. आणि हे गव्हाचे पिठाचे कुणो. हे कुणो सायडीन काडून दवरया. मागीर पोळी करता आसतना आमकां वयर डस्टिंग करपाक जाय पडटले. इल्लो मीठ घालया. इश्ट फुललेले आसा. आता हेतून हांवें चमचो बिमचो कांयच घालूं ना. आपुणूच तयार जाले. आता इश्ट घालया पिठान. आणि सारकें म्हाका उदक कितलें लागलें म्हटल्यार 300 ml लागले. 300 ml उदक लागले. हे आमचे पीठ जाले तयार जाल्ले आसा. आता एका बरें मळून घेवपाक जाय आमकां. फोल्ड एंड स्ट्रेच मेथड म्हणटा का. फोल्ड एंड स्ट्रेच मेथड. आणि हे भाशेन राउंड करून फाटल्यान पॅक करून ताका दवरया आमी. ढाकण लावया. आता वरभर जाल्ले आसा. हे पळयात पीठ आमचे बरें फुगलेले आसा. हेच सगळे जर मैद्याचे पीठ असले न्ही ताचे डबल जातले. आता काढून घेवया पीठ आणि कातरून घेवया हे भाशेन. पोर्शन वायज कट करून घेयात. आता राउंड राउंड बॉल तयार करपाक जाय. हे भाशेन करप. पळयात दवरले. आता लाटणीचेर कुणो घालप डस्टिंग करपाक आणि हाचेर लाटून घेवप. लाटताना ते कुणो तेजे भितर इनवॉल्व जातले आणि आमचे पोळी करपाचे सिस्टम तयार जातले. हे पळयात डस्टिंग केले उपरांत पोळी हे भाशेन दिसतले. आता एका बेकिंग ट्रेचेर एक पेपर दवरून मांडून घेवया. आणि हे ओले कपडे तेजेर धापून दवरया 15 मिनटां. आता ओवन 10 मिनटां पयलीं चालू करप. ब्रेड घालचे पयलीं. बरें गरम जावपा जाय ओवन. दहा मिनटां जाल्ले आसा. ओवनाचें काम जालें. आता ओवन ना तेंच्यांनी कशें करप ते पळयात. कायलीर कशें करप ते पळया. हे भाशेन करप. दोनूय सायडीन भाजून घेवया. फुगले बरे फुगले. चारू वाटेन बरे सेकून घेवप. ओवनाचे बी आमचे ब्रेड तयार जाल्ले आसा. एक सायडीन 8-8 मिनटां लागतले. 16 मिनटां लागता हे ओवनान केले ब्रेड. 8 मिनटां एक सायडीन 8 मिनटां दुसरे सायडीन. आता परतून घेवया आणि 8 मिनटां परतून घालया. 8 मिनटां जाल्ले आसा आणि आमचे पोळी तयार जाल्ले आसा. पळयात कितले सोबीत आणि सुंदर बरो परमळ येवपाक लागला घर भरून. आहा दुसरे व्हिडिओ.